Today we have organized a meeting in the evening here only. All the MPT people and the concerned committee of that 5 people we have made, they are coming to meet me, and after that then we'll take the decision. They are coming here. So how serious is it? Of course it is serious असाच नाही रे. आम्ही म्हटलं नाही, we are very much serious about that. कशा असा तुका एक सांगता, बिलकुल ना लिथार्जी कांयच ना. तुका एक सांगता, काडटा आसतना जी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी घेवपाक जाय पळय न्ही, कन्सर्न तो आसा. शेवटी नाफ्ता कितें डायरेक्ट काडप ना. आमकां जो पर्यंत सेफ्टी सेक्युरिटी म्हणजे जो काडपी आसा ताच्या कडल्यान मेळना तो पर्यंत आमी काडपाची रिस्क घेवंक ना. कारण एट प्रेजेंट जे टँक आसा पळय न्ही, वीच इज व्हेरी मच सेफ. So why MPT has filed affidavit saying that the ship might break from below. The hull might This was also filed. Affidavit file केला तिने. They said that it's like a ticket. आम्ही एमपीटीक ऑलरेडी जी ऑर्डर काडपाक जाय आनी बाकी एमपीटीक ज्या पद्दतीचे लेटर्स दिवपाक जाय डीजी शिपिंगाक कळोवपाक जाय पळय न्ही, वी हॅड ऑलरेडी रिटन फॉर द डीजी शिपिंग ऑल्सो एंड फॉर द एमपीटी ऑल्सो. आमी ऑलरेडी कलेक्टराच्या थ्रू तांकां ऑर्डरूय दिल्ली आसा आनी डीजी शिपिंगाक हाजेर बरयल्लें आसा. नाव द डीजी शिपिंग हॅव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दॅट. डीजी शिपिंग इज मॉनिटर. आज सकाळी बी त्यांचे हायर ऑफिसर दोग जाण परत ऑलरेडी दे हॅव कम इन टाउन अँड दे आर टेकिंग द होल रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट ऑफ द सेम. Sir, why NIA is not involved? Why NIA is not involved for such critical issues? Who? National Investigation Agency is not been recommended for this thing to handle this project because it is of national safety this one, na? तू कितें म्हणटा म्हाका कळूना. Why NIA कितें case दिवं नाका? ऑलरेडी जेन्ना आमी होम मिनिस्ट्री आनी डीजी शिपिंग हांच्या कडेन कळयला पळय न्हू रे, ताज्या उपरांत डीजी शिपिंगान डिसिजन घेवपाचें ते कोणाक घेवपाचें तें म्हाका दिसता. ताज्या कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येवपाचो आयजूच फायनलायज करपाचें आशिल्लें आमी. कारण ताजेर ऑलरेडी तेजे डिस्कशन्स आतांय हांवें दनपारां फोन केल्लो तांकां. हांवें सांजचे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 6 ते 6:30 पर्यंत कदाचित आज मिटींग जावंक शकता. आज जातली ओके. आनी ताज्या उपरांत फायनल निर्णय But do you जाता think the येतलो. DG shipping is moving very slow in this हांवें तुका तेंच सांगलें न्ही रे, म्हणजे द साल्वेजर्स जे आसा पळय न्ही, एक्सपर्ट साल्वेजर्स जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत ते काडपाक शकना. म्हणून तर 2 कोर्ट्स येयल्ले तरी जाले ते. 2 कोर्स अजूनही ऑन बोर्ड आसा तेच. आज एक वेळ फायनल जावं शकता चड करून सांजे पर्यंत. विरोधकांनी आरोप केला की ते इव्हन म्हणतात की भोपाळासारखी ट्रेजेडी जावपाक शकता. म्हणजे हाजे तुमचे व्हॉट इज युअर रिएक्शन ऑन दिस? भोपाळा सारकी ट्रेजेडी जावंक शकना. थोडीशी रिस्क जी आसा पळय न्हू ही आमकांय आसा. ताजें कितें जावंक शकता हाजी म्हणजे आमी थोडीशी एडिजेन म्हणजे प्युअर फॉर्मान नाफ्ता असल्या कारणान जर म्हणजे इन केस तसो कितें प्रॉब्लेम म्हणजे फक्त टँक लिकेज जाली जाल्यार प्रॉब्लेम जावंक शकता. बट एट प्रेझेंटच्या स्टेजीर सुद्दां म्हणजे ती लिकेज जावंक शकना. इट इज इनर्टेड आनी तितूर जो नायट्रोजनचें जितकें प्रमाण आसपाक जाय पळय आयचे घडीक सुद्दां आसा. त्या ती मोठी ट्रेजेडी जावपाची शक्यता ना. The only thing is state is more concerned than the